बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आधार दी, तुजी खबर पुरगुटपाक आनीक सगळीं उतरां तुजी उतरां जावं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां जावं आनीक म्हाका हीं उतरां पुरगुटपाक कृपा दी, आधार दी. हीं उतरां आयकोन सगळो लोक आपली वायट संवयो आनीक वायट जिवीत बदलून तुजेशी येवं. आमेन. पवित्र आत्म्या हो व्हिडिओ सगळो दुसऱ्यांक धाडटलो. ह्या सगळ्या लोकांक कृपा दी, आधार दी. आनीकूय लोकांक सदांच धाडीत रावपाक आनीक तांच्यो वायट कन्यो तूं तांकां दाखोवन दी, कारण ती जिवीत बदलून जेजूचो वावर फुडें व्हरपाक ती आयती जावं. आनीक तूं फुडें वचोन तांची सगळीं कामां शांती पावोवन दी. कसल्यो आडकुळ्यो कितें आहाय त्यो तांच्यो मेकळ्यो करून तांच्या तूं आदाराक पाव. आमेन. आयज जावन आहा 2 तारीख नोव्हेंबराची, ऑल सोल्स डे. आल्माचो दीस म्हणटाय आमी आज. आल्मा, ऑल सोल्स डे. कोंकणीन कितें आल्मा म्हणया आमी. चल, आल्मा दीस म्हणटाय न्ही. ओके. आतां आदीं जायते रिवाज आसले चोय. नळ्यांचेर नाजाल्यार भायर जेवण दवरतालीं आल्मा म्हणून. घरांतू कोण मेल ताका तेंके म्हूण आमी जेवण दवरतालीं खूंय घरा भायर एक बुशांगान. घरांतू एकलें मेल म्हणटून एक बशी दवरप, दोग जमेले जाल्यार 2 बशी दवरप. अशें करून तीं आपल्या गेल्या मोगाच्या गोच्च्यांक, घरांतू मनशांक, घरांतल्या तें घर जेवण दवरतालें भायल्यान. तेंगे उगडास अशें. आनी ते मागीर कावळे बावळेन हातालीं हांग म्हणटालीं तीं येयलीं, तीं जेन गेलीं म्हणून. अशें करून आनी देंपराव 12 येताय म्हणटा तीं. काल 12 येयलीं आनी आज 12 वयतलीं हूंय. कोण? आल्मा. हें बायबलाचें हूंय मेळना. वो आमगेलो गोंयकार कातोलिकांगेलो बायबल ओन बरयलो तेणी. तुमकां सांगू आतां, ओन बायबल बरोय नाकाय मग तुमगेले. ओन बायबल बरयता मनीस इफेर ना. आनी आमी आज हेचो सगळ्या मेलेल्यांचो आमी आज उगडास कोतायत. आमगे गोच्च्यांचो आनी कोण सांडलो आत्मे आहाय तेंचो सांडलो आल्मा म्हणया आमी. चल, तेंचो सगळ्यांचो आमी आज उगडास कोताय. आनी इगोज्यो आमी मीस दिताय आज तेंगे उगडासा लागोन. येसोली आमगेली गोती जाल्या ही गोंयकारां गेली, कातोलिकां गेली. म्हणटोची हें आतां कितें जाता तें आमी चोया बारीक. ही आमगे आदलीं ह्यो संवयो कोन्न येयल्यो, ह्यो संवय केली तेणी की तांकां जेवण अशें दवरपा म्हणून, म्हाजी मीस दिवपा म्हणून. बरें आहा म्हणटू ती एक संवय केली तेणी. पूण आसूं, आतां ती मेली गेली, आमच्यान कांय करपा जायना. आतां आमी आहाय, आतां आमी कितें करपाचें तें चोया आमी. नाजाल्यार आमी एक दीस मोत्तोलीं त्या दोणां मागीर आमगे पड कोण हाडलें आहाय तीं आमी सुगडास करतलीं, तीं गोड्यांक जेवण दवरीत नाजाल्यार तेंचे भाशेन. आनी आमी देंपराव काल 12 येयलीं, आज 12 वचपा हूंय. आनी मागीर तेर्स म्हणून आनी करप कोणाक? तेंका आल्मा लागोन, तेंका लागोन तेर्स करप. तेंका हें नासलो, समजीकाय नासलोली. सदां सांगत तुमकां हांव. तेर्स म्हणून आतां आमचे फायद्या. आमगेलें जिवीत न्हवसोरपाक ते हेजे पडे मिस्तेर आहाय, मिस्तेर नियाळपाचे आमकां संवसारां आहाय तेंकां. आम संवसारांतूच लोकांत मिस्तेर नियाळ जाल्यार तेंकां कांय मेळना. तें आमगे आत्म्या न्हवसोरून जाता. एका तेर्स म्हणटाय वो रोजार. संवसारां आहा तेंकां रोजार. तें मेलोलें रोजार न्ही. मेली संवसारांतलो एकावंट क्लोज.
जीत आहा तेका हो संवसार. जेजून आदाम आनी एवे रोचित्री सांगिलां ह्या संवसाराचे तुमगे हुकूम आहा म्हणून. केदोना तूं संवसार आज पुऱ्यान मागीर तुगेलो ओत्मो हिंगाचो गेलो कितें आल्म म्हणटा तें हिंगाचें गेलें. आज आमी ताचो फकत उगडास कोताय. आमगे पवित्र इगोज मातेन एक दीस दवरला आयचो 2 नोव्हेंबर तांचो उगडास करपाचो आल्माचो. आनी आज आमी तांचो उगडास कोताय. म्हणटोच पयलो लोक शिमतेचो आडखाण ऑन कोण मेले थंय घरांको दोतालो रस्त्यार दोतालो आनी लोकांगे घराकूच येपार काण ऑन आनी खंय रस्त्यार दुसरे कडेन ऑन दवरप पयस अशें करून ह्यो सगल्यो आडट्यो आमगे लोकांन केल्या. आनी हो लोक पड कोतालो तो सारको इफेर नात डायरेक्ट. आनी आज पासून हो लोक तो जीत आहा तेणी जिवीत न्हवसोरचें आपल्या गेलें. ह्यो वायट वस्तू सगल्यो. दुसऱ्या स्वता दुसऱ्यागे काण हिंगा थिंगा ऑन दवरप आनीक आड कोणाय घराको दवरप रस्त्यार दवरप हें सगळें वायट. हो बरें मनीस कोण ना. जे मनशा पळय तकली आहा गिन्यान आहा तें असो मनीस कोण ना. तें हो तकलेन सुडलो मनीस कोता. आनी तें कित्याक केलें तेणी तेंगे मायन फायन तांकां देख दिलो ना मो. देख म्हळ्यार कितें धरोम जेजूच्या मोगान तांकां आडवयलें न्हय म्हणून वाडोवंक न्हय तांकां मोगान. ताका लागून सगळे माय पायक बोट दाखयता. भुरग्यांक केन्ना बोट दाखोवपाना. जशें झाड तशीं तेजीं फळां. भुरगीं तो वयर सोदताय जाल्यार माय पायगे देखीचे वयर सोदताय. माय पाय तें केसो माय पाय केसो तांकां रिती रिवाज पड शिकयताय तेंची ती मुखार वत्ताय. माय पाय तो कांय शिकयना. भुरग्यां जाय तें भुरग्यांक कोण दी सोडलें जाल्यार ती मागीर जनवार जाताय. जनवारां बाड्यां तांकां शिकोवपाक कोण ना. तेर आसतना ती हाच्या आनीक हें करपा तेर आसतना तेंचे बाराबर वत्ताय तांकां शिकयताय ती कोताय तेश कोन्न ती कोताय ओके म्हणटू बरें आहा म्हणटू. पूण हेरांनी तांकां करपाक तांकां शिकोवपाक बाड्यां कोण ना. तांकां देवान तेश कोन्न रचिलें. आनी आमकां मनीस संवसाराचे हुकूम चलोवपाक आमकां रचिलें पूण आमी हुकूम चलोवपाक भुरग्यां ते भाशेन आमी वाडोयनाय. संवसाराचे कितको हुकूम चलोवपाची ती आमी भुरग्यांक शिकयनाय. तेका म्हणटाय आमी देख. जोरी तर तांकां संवसाराचे हुकूम चलोवपाक कोण ना तांकां देख ना म्हणटाय आमी. आनी देख नासलो लोक मागीर हें कोता सगलें तुमकां सांगिल्लें तें. दुसऱ्या स्वतापाच्यो खबरो देख नासलो मनशांक गेल्यो. माजी म्हणटाय चोय ताका माय पाय देख शिकयलो ना मो. तर आज सानू माय पाय जाग जाय. हो आल्माचो दीस आज. आमी मेलोल्यांगे उगडास कोताय. घरान कोण ना कोण मेलें आसतलीं. तुमगे माय पाय मेले ना जाल्यार तुमगे ग्रँड मादर ती मेलें आसतलीं कोण. हो आतां सुसायड देखून कोण जायते लोक मेलो आहा घरांनी भुरगीं देखून ना न्ही. आनी एक्सिडेंटान जायते मेलें आतां. आनी आतां कोविडाची आनी कितलो लोक आख्या संवसाराक गोंयकार कातोलीक पडे आहाय तीं मेलें. म्हणटोच कोण ना कोणागे घरांत हो आल्माचो दीस पाळपाचो हें जालो आहा सोयेक मेळ्ळो आहा जायत लोकां. पूण कितें जालें मेलें ती खंय गेलीं इफेर ना गेलीं. कित्याक ताका कोणें सांगलो ना धरोम आनीक जेजू म्हळ्यार कोण तो. तेणें रिती रिवाज सगळे केलेत. कोणें मायन पायन सोडलोली तुमकां जाय तशें करून तुमी वाडाय तुमकां जाय तें तुमी कराय म्हणून तेणें तांकां जाय तें केलें. आनी तेसो मागीर ती जीव दिन एक्सिडेंटान तेसो भुरगीं मेलें ती म्हाजी. आनी पळय कोणा स्वतायताय ती चोर किरमिनोर जाले ते. हो सगलो माय पायगे गुन्यांव. म्हणटोच माय पायकू आज आल्मा दिसा उलो माता सगल्यांक. तुमी पवित्र जाय पवित्र. ही वायट सगळीं खून तुमी पड कितें कोताय तें सगळें सोड्याय केलो आहा आनी कोताय तें. आनी राग कोणाचें आतां सगळ्यांक भोगशाय आनी पवित्र जाय. तुमकां चोय मागीर तुमगे भुरगीं कितलीं एज आसता तांकां. गोड 10 आसत 7 आसत 15 आसत 25 आसत 30 आसत आनी 50 देखून 60 देखून आसत. तुमगे वेव्हारा चोयन तीं
तूं कितको चेंज जालें काय म्हणून तेंकाय अजाप दिसतलें आनी तुगेलो संबंद अशें करून आतां हितू भर जाला मोगाळ जाला कोणाचे राग ना दुसरें आदार कोता आनीक दुसऱ्यांगे काम जायन मेळटाय तीं बरी जाताय अशें करून तेंकाय म्हाजी देवागेली उमशीक लागोता म्हाजी आनी एक तुमकां आतां रोजार शिकयता हांव तुमी देवा कडेन मागाय देवा बापा कडेन जेजूच्या नांवान म्हज्या ह्या पुताक नाजाल्यार म्हज्या धुवेक तूं कृपा दी आदार दी वायट जिवीत सोडूंक आनी पयलें तांकां दाखोवन दी तांचें वायट जिवीत पडें आहा तें सगळें हाल्स म्हणून आनीक तीं जिवीत न्हवसरून जिवीत बदलून जेजूचो वावर फुडें व्हरोशी तांकां कोर आमेन बरोय पेपराचेर मुडय आनी दुसरी मागणें हांव स्वत मानता जेजू देवाचो पूत आनीक तो खुर्सार मेलो आमच्या पातकां पासून आमचें सगळीं दुयेंसां ताणें हुर्सार घेवन आमकां दुयेंसांतली मेकळीं केली आनीक तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जालो हेच जेजून म्हाका अधिकार दिला म्हाका कृपा दिल्या हो वायट आत्मो हे वायट आत्मे जितले म्हजे धुवेचे भितर आसा म्हज्या चेड्याचे भितर आसा तांकां हांव फरमायतां आतांचे आतां भायर सरोन वसात आनीक परतून केन्ना येयनाकात वचोन दर्यान पडात आमेन ही दोन मागणी बरोय पेपराचेर आनी तुमगेली पडे कोण देवाक हो जेजू मानू पडे त्रास कोताय तेंगेलें नांव घालन थिंगा मुड्याय हांवें फकत दुवे आनी पुता म्हणना थिंगा तेंगेलें नांव घाल्याय म्हजी पूत सो एन सो म्हजो धूव सो एन सो नांव घालेन मुडयत पूण मेन तुमी पवित्र जातली म्हणपाचें हा तूं पवित्र जायनासतना तेंका बरें करून भोंवचाय ना तें रॉंग सगळें तें सिस्टम चलना ती तें हाल्स झाड तो बरें जातरीच मागीर फळ बरें जाताय झाडां आमी बरें जायना म्हणटू माडाक जायते घर बंद आसलेलें कोण रावन नासलीं जायते वर्सां भायर आसलीं आतां येयली म्हणटो ती कितें कोताय जायतो वावर कोताय तेचे माड ते पोन्नेले पूण कितें तेणें सार गायलां लेम काडलें कितें हें पान झाडां पान हाडून गायलें मागीर दर्यांतलो चिकोल हाडून गायला हाजनां तुलो आनीक अशें करून तेंचो बरो परामर्श केला आनीक तेंकां आतां नाल्ल जावपा लागलें अशें करून तें तुमी देवान नासलीं म्हणून तुमगे जिवीत पाड जालोलें म्हणून आयज तुमी देवान येयलें तुमी येतरी मागीर तें नाल्ल बरें जातलें तुमी तुमगेलें मुगे हें सगळें आयकोन ह्यो सगल्यो मुगेल्यो रिकॉर्डिंग आहाय पळय इतल्यो युट्यूबाचेर त्यो सगल्यो बऱ्यो करून आयकाय धांवनाकाय एक पाट आयकोन सोडनाकाय तुमी आजी तो पयले पाट आयकताय जाल्यार सगल्यो वचोन 2-3 पाट पळया एक प्रिचींग कित्याक एक प्रिचींग तुका जायते भाशेचे तुगेले दोळे उगडटा आनी तुका हें कोता तुका तुगेलो गुन्यांव तुका दाखोवन दिता की हें पड तूं कोतालो तें सगळें हाल्स आनी आयज सान तुवें सोडपा जाय हो गुन्यांव तुका तेजे दाखोवन दिता एक प्रिचिंगाचे म्हणटच तुमी ही सगळीं प्रिचींग बरी करून आयकाय आनी तुमगे पयलीं जिवीत न्हवसोरे आनी मागीर ही दोनी मागणी करयाय तुमगे जिवीत चोयन आनी मागण्या सापोर्टाचे तुमगेलीं भुरगीं रोखडी चेंज जातलीं चड वर्सां लागपा न्हय 1 म्हयनो दिलो हांवें 1 म्हयन्या भितर जावपा जाय कित्याक ती देवा गेली कृपा आनी देवा गेलो मोग जी जेजून सिस्टम एक पद्दत आमकां शिकयल्या तेजे गेल जाल्यार तेशें जावपा जाय तें आनी जिवीत तेशें करून जाता आमी पद्दत पळय संवसारा पद्दत केली आमगेल्या पुर्वजांनी शेपान शामायन मायन पायन पडे कितें तीं कितें कोतालीं तें आमी चोयलां दोळ्यांनी आनी तेंचें आमी कोताय
आमगे शेपाय शेमाय ती हें दोताली शेमाय एश कोन्न तुमकां सांगिल्लें तेश कोन्न हें दोताली जेवण दोताली तेगे घोवा म्हणून आमी दोलो ना तें आनी दोरी नाकाय जिवीत दो नाकाय तुमी दो नाकाय आयज ना कोण जाणटे तुवें घरां आसल्या बंद करुया हें आलमा पोत्तू न्ही नाय तुमकां लोक जायते भाशेन व्हिडिओचे हें चोयन तें चोयन लोक तुमकां जायते भाशेन सांगतलो हेशें तेशें म्हणून संवसारांतलो मनीस मेलो चॅप्टर काबार आज फकत आलमाचो उगडास कोताय ती 12 येताय काल 12 येयली आज 12 वयताय ही सगळीं फकाणां हें कातोलिकागे काम न्ही हें कोण भुतां कोण मानताय तेसो जाली आमगेलें काल 12 येयली आज 12 वयताय आलमा ही सगळीं फकाणां आनीक हो तुगेलो सोल म्हणटाय आमी इंग्लिशीन कोंकणीन आमी आल्म म्हणटाय म्हणटोची ही आमगेली फोंड्या कोण मरोन गेलें तेंचो काबार चॅप्टर क्लोज ओके तुमगे मीस बरोवपा पद्दत आहा बरोयाय हांव बंद कोना तुमकां कितें पड मीस दिताय तें दियाय आनी तें तुमचे फायदा जाय न्ही आं तुमी तांकां स्वर्गार असो मीस दिनाकाय तें तुमी बरें कोन्न आतां तुमी स्वर्गार वसाय तें मीस आयकोन तुमगे जिवीत न्हू सोऱ्याय तुमी पातकां रावन तें मीस दिल्यार तेजो कितें फायदो जातलो चिंत्याय तुमी कांय फायदो जायना झिरो ती मीस मिठा मारे म्हूण सांगिल्लें तुमकां तो फायद्यापणां ती आलमां केत्या फायद्यापणां ती मिसां पद्दत जाल्या आमगे दिताय आमी आसूं पूण त्या मिसांचें तुमगे जिवीत न्हू सोऱ्याय तुमी जिवीत न्हू सोरनाय जाल्यार तुमी तेंचे बाराबर फेरना वचपाचें सारकें हितांनी कांय लिपोवपांनी कांय ना आमगे पळय गोची मोन फेरना गेलीं सगलीं तेश कोन्न तुमी वचपाचें तुमी तो ती मीस तेंकां दिताय आनी तुमगे जिवीत तो त्या मिसांचें न्हू सोरनाय तुमी हुशार जालीं आपूण हिंग वचोन थिंग वचोन मीस दिलें थिंग दिलें हिंग दिलें थिंग दिलें तुमकां तुमी व्हडलें काम तेंकां स्वर्गार पावयलें मू तुमच्या हातीन तेंकां स्वर्गार पावोवपाक कांय ना तुमच्या हातीन तुमी खूंय वचपा तें आहा ती मेली तेंगेलो चॅप्टर काबार आनी ना ती एक्सिडेंटान मेली आनी कॅन्सरान मेली गोड दिन मेली आनी दुयेंसांनी मेली सुण्या भाशी मेली मांद्रे लागून मेली तें तेंगे फारीकपण तेणी दिलां जेजून हें सगळें आपल्याचें गेलोलें खुर्साचे पड जेजू मरपाक गेलोलो त्या दोणा तेका पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हूण मुवी आहा तुमकां सांगिल्लें तें ती मुवी घेयाय पयशांनी कितले पयशे पडो कित्याचे हाडयाय तुमी इबेयाचे हाडयाय ना जाल्यार सायटीचे वचून ऑर्डर करून हाडयाय हें एक जिवितां बरें काम करयाय ती पॅशन ऑफ मुवी चोयाय 6 म्हयने एक पाटी करून चोयाय भुरग्यांक आनी दाखोवयाय की जेजून आमच्या पासत कितें केलें तें तुमी कॉमेडी आनी त्यो कॅसेटो हितू पयशे दिवन पळय हाडटाय कांतराच्यो आनी हें तें हें सगळें मिठा मारयाय हें सगळें फेरना वता तुमकां तुमी पळय पिक्चरां कॅसेटो आनी कॉमेडी बी भुरग्यांक आनी तुमगे मायक पायक पळय दाखयलो ती सगळीं ती चोयन फेरना गेलीं आनी आतां पळय कोण चोयताय तेणी फेरना वचपाचें तितून बरें कांय ना तितून जिवीत दिवपाक कांय ना तितून जिवीत वायट करपाचें सगळें तुमगेलो वेळ पेड्ड्यार कोन्न देवा कांय वेळ दिवपा न्ही मागीर तुमी म्हणटा आमकां टायम ना आमी कामां वयताय आनी थोडो आपल्याक एंटरटेनमेंट कोताय जालो दीस काबार आनी हॉलिडे एक दीस मेळटा 2 दीस पड मेळटाय जायत लोकां आतां हिंगा UK हो सगळ्या युरोपा 2 दीस मेळटाय गल्फा म्हणटा एकूच दीस मेळटा इंडियेकूय गव्हर्मेंटा पड काम कोन्नाय ताका एकूच दीस मेळटा म्हणटच 1-2 दीस देखून पड लोकांक मेळटाय ते देखून लोक म्हणटा आपल्याक टायम ना कित्याक तांकां 2 दीस पड सारकें मेळटाय आख्खें हेंच चोयन काडपाक जाय कितें न्हय कितें येयलां पोन्न्या कितें येयलां कितें बरें लागतालें पोत्तून चोयताय आत्तून चोयताय हें सगळें तें कितें केलां कितें न्हेसलें कितें घायलां खूंय लंडनाचो एपार हाडला दुबायचो एपार हाडला खूंयच हाड काय तेणी हें कितें केलां काय हें सगळें आमी ते व्हिडिओ चोयन बारीकसाण काडटाय मागीर तेज्या बरें तुमी कोताय म्हाजी तेजा बरो व्हिडिओ मागीर तुमगे येता तुमकां सांगिलां हें सगळें इंटरनेटा वयलें काडया तुमी कितें घायल जाल्या मुगे कोण व्हिडिओ आयकता तो ना तुमचें निसवणटोन
तुमगे भुरग्यां बाळां निसवणटोन, तुमगे माय पायची निसवणटोन, आनी तुमगे शेमाय शेपाय कोण आहाय तेंची निसवणटोन, आनीक फूड पिळगी येतल्यो तेंचे सगळ्यांचें निसवणटोन, सुण्या भाशेन जियेपाचें, सुण्या भाशेन मरपाचें आनी इफेर्न वचपाचें जालें. हो आल्माचो दीस मागीर तुमगे सगळीं फुडाराची मानयतलीं. हो आल्माचो दीस तुमगेलो, तुमी इफेर्न आहाय. इफेर्नांत आहले हिंग आल्मा दिसा हेच्या जायना, 12 वचोंक जायना, आनी स्वर्गारी आहले 12 वचोंक जायना. काबार तूं सोंसरां आसतना तुगेली विजा तूं खंय वचपा जाय ती घे, आनी सोंसरां तेजो परिणाम भोग. तो परिणाम भोगीत तो तुवें मुखार कंटिन्यू करपाचो. आमी म्हणल्यार ताणें जिवितांत जायत त्रास काडले आनी जायत त्रास काण तो मेलो, ती मेली मो सगळीं इफेर्नां. त्रास काण पड लोक मोडटा तो इफेर्नांत. आयकाय, आज आल्मा दिसा आयकाय, आनी एक पाडे आयकाय. पयलीं सांगिल्लें जाय हांवें सांगिल्लें आसतलें, आज आनी एक पाडे आयका, आल्मा दिसा आयका बरें को. हो सगळो लोक पड त्रासान मेला, एक्सिडेंटान मेला, गोड दिन मेला, आनीक मांद्रे लागून मेला, आनी कांय देवा गेलें कांय काम कोन्नासतना, मिलाग्री कोन्नासतना, दुसऱ्या बरें कोन्नासतना पडे लोक मेला. तो सगळो इफेर्नांत. तुमकां तो इफेर्नांतुली साल्वा जावपा जाय. एकूच उपाय, पवित्र जाय. दुसऱ्या मिलार कोराय, दुसऱ्या आदार कोराय, दुसऱ्यांगेल्यो अडचण्यो मेकळी कोन्न दिया आनी तेकाय शिकोवया कितको करपा तें, कितको जालें तें तेंगेलें. मागीर मुखार वचोन तीं कोतलीं. ओ अमको मनीस येयलो, तियागो येयलो, तेणें म्हाका सांगिल्लें मुगे एशें केलें तेशें केलें, आनीक म्हाका फायदो जालो. आनी तुयें मागीर दुसरें वचोन तेंय सांगोता. मागीर ती म्हटलीं वय तूं येयलो आनी अमको येयलो, तेणें आपल्या फायदो केलो, तो तियागोको शिंकलोलो आनी एशें केलें, आनी एशें कोन्न तें मुखार वचोन 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 सगळ्यां मागीर स्वर्गार वच दी. काल इंग्लिशान सांगिल्लें, इंग्लीश बरें को आयकाय. आमकां हितू लोकांक कांय हे अडचण ना म्हणून सगळें बरें करपा. आमी पयलीं पवित्र जावपा जाय. आमी एकल्यान पयलीं कोमेस करपा जाय. म्हजी भाशेन न्हू, मुखार सोराय करूं, हांव तुमकां जायतो हेल्प कोता सांगिल्लें तुमकां. हें पडे प्रिचींग कोता तें उलयता, तें पवित्र आत्मा तुजी मोतयां तोंडाक घाता आनी ती उतर मागीर तूं उलयता. तितून कांय व्हडलें टेंशन घेवपाक गरज ना. तुमकां सांगलोलें हांव भिवोन इगोजी रोजार देखून हें देखून कोण आहलो मो रिडिंगा. मुगे सारको आवाज बी सारको पेड्ड्या जाता, म्हाका कळकळ सुट्टा मो. हें तुमगेलें जिवीत बदलून तुमकां स्वर्गार वचपा जाय जाल्यार आनी उपाय ना. तुम तर हें कोनाय जाल्यार संवसारां वायट मनजाती भाशेन जिवीत तेन्ना संवसारां तूं तो पवित्र जायना, तूं मनजातीक जिवीत. कित्याक तुजे भितर वायट आत्मा आहा, तेका तुका इफेर्न व्हरपाचो केसोच. तेगेलो देंवसरागेलो प्लान, लुसिफेरागे प्लान आमकां इफेर्न व्हरपाचो मनशां. कित्याक तेका देवान तेका इफेर्न दिलें तें उज्यान शेवटिलो म्हणून. तो सारको तिडकीन भरलो आहा आनी सगळें तेका आतां देवा रागान सगळें तेका हें करपा जाय, इफेर्न व्हरपा जाय सगळ्यां. म्हाका देखून, पूण हांव तितूलो त्या चोपक्यांतलो भायर सोडलो. देवागेली कृपेन हांव भायर सोल्लो वचयत. हांवें जायती हें केली, कोशिश केली देवागे उतर आयकोन, जात ते भाशेन आयकोन, जायतें रितीर कोन्न फायनली हांव भायर सोन वचो आतां तुमच्या मुखार येयला. आनीक हें पडे हांव पडे उलयता तेशें कोन्न तुमी उलोवपा जाय. जिवीत न्हवसोरपा जाय. ती रितीरां चोयली म्हणून तूं जिवीत न्हवसोर ना, ती मातये मिठां मारपा, मातये मारपाची, डस्टबिनां मारपाचीं सगळीं. ती मिस देखून तुमकां सांगिल्लें कितें फायद्या पडनाय मो. मिस आयक, रितीर आयक, न्हंयेन कोरी, कितले कुमन्यांव घे, सगळें वायट. तुमकां कित्या बऱ्या पडना तें. तूं तो वायट आहा तें तुका लागना. तें कोण पवित्र आत्मा, पवित्र मनीस आहा तेका लागत तेका फायदो जाता त्या मिसाचो वा त्या कुमन्यांवाचो. वायट आहा तो तेजे मनीस एगेन्स्ट आहा, तेका वयल्यान तें वायटा पडटा. तुमकां सांगिल्लें सदां जुदास कितको मेलो तो एक उगडास धरय तुमी. तुम तो वायट कोता जुदासा भाशेन गोड दीन मरपाची. ती तांणी बरें कांय ना. तूं हिंग हात मारता, थिंग हात मारता, तेका सोतायता, तेका पोंदा उडयता, तेका शिराप घाता, जाल्यार तुमी सुण्या भाशेन जियेपाचें आनी सुण्या भाशेन मरपाचें आनी इफेर्न वचपाचें. हें डेली सांगत तुमकां उगडास कोत तुमकां जात तितून तुमकां हितून देवा बोल्या येवपा तें सोडपाक तुमकां जात ते भाशेन उगडास कोता पोतून. हे आल्मा दिसा पण तुमी आयज सान तूं जिवीत न्हवसोराय कोणें न्हवसोरलो ना तें मुगे आयकोन देखून
तुमी वायट सोडूं तयार नाही भोगसूं तयार नाही जाल्यार हें सगळें आलमा दिसा पड तुमी शो मारताय मिस दीन होंड न्हेसोवन आनीक जेवण दोवन दुसरें जेवण घाताय आसूं दी कोण आसूं म्हाका खबर ना एका गांवांत कितको रिवाज आहा तो ना जाल्यार मागीर काजा जाता तो थिंग बसयताय भिकऱ्या कोण तेच्या आलमा उगडासा बसयताय मेलोल्यांच्या ही सगळीं फकाणां हें सगळें डस्टबिनां माराय आनी तुमगे जिवीत चेंज कराय पुरो मेलें थी गेलीं तेंकां आनी कांय करूं नाकाय तुमी तेंकां आमच्यान कांय करूंक जायना संवसारां तेंगेलें जिवीत तेंच्या हातीन आहलोलें संवसारां आसतोना तो मुगे पांय देखूं जावं मुगे शाबाय शापाय देखूं जावं मुज्या हातीन कांय ना तेका थंय धाडपा तेंगेलें ती कोन्न गेलें संवसारां आसतो थंय हांवें तेंगे जिवीत तो न्हवसोरूं आतां सांगत तेशें कोन्नू हांव तेन्ना संवसारां नासलो देवागे उतरां नासलो म्हाका कोण नासलें कितें म्हाका कोण नासलें हांव वायटां आहलो हांवान तें कितें सांगपाचो तेदो तर हांवें ती जिती आसतना तो सांगलो जाल्यार आनी हांवें मुगे जिवीत बदलून मुगे म्हाका चोयन तो ती देवा येयल्ली पवित्र जाल्ली जाल्यार ती स्वर्गार वचपाची ती दुबाव नासलो तेंच्या आतां आमची जाण एकली हातीन आतां आहा आमच्या मेली तूं हालीं एक्सिडेंटान मेल म्हूण तुका मागीर घरांत मनशान कांय करूंक जायना तूं गेलो इफेर न्हय एक्सिडेंट म्हळ्यार इफेर न्हय डायरेक्ट सारकें तें आनी सांगपा न्ही देवागे काम करता तेका लांब जिवीत मेळटा आनी बरें मरण येता अशें एक्सिडेंट आहा जें सुण्या भाशेन मांद्रे लागून सोंसून तें जेजून सगळें सोंशिल्लें हुर्साचें तें आमकां सोंसपाक गरज ना जो मनीस वायट आहा तेका तें मेळटा देंवसरा गेलें जो मनीस जेजूगे तत्वांनी चलवता तेका हें मेळटा बरें जिवीत खुशाल जिवीत लांब जिवीत आनंदभरी जिवीत म्हणटा तेका जॉयफूल लायफ आनी उरलां तें हाल घेतलो हे हुर्साचें उरलां तेजे कॉमेंट्स करून कोता हांव पूण पवित्र आत्म्यान येशे हाडलो म्हणटोच हालीं हांव तें हुर्सां बी घेतलो उगडासान घेतलो तेजे कॉमेंट्स करतलो हाल्यां हें हुर्सा देंवचपण पण हें आहा तेजे कॉमेंट्स करतलो हाल्यां म्हणटोरी आज हिंगा काबां करुया आनीक रोजार करुया रोजार आमकां चड गरजेचें कित्याक आमी नाका तें रोजार कोताय आनी तेज आमकां कांय फायद जायना आनी म्हाजी काल सांगिल्लें तेशें कोन्न सातांच्या दिसा सांगिल्लें तेशें कोन्न सातांच्यान सायबिणी हाडलें धांवताय कित्याक आमगे रोजार लागना हेका लागून आमकां तेंच हाडलें धांवों पडटा तेसो खबर जाताय त्यो थँक्यू होली स्पिरीट आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका जो कोण लोक हो व्हिडिओ आयकतात तेंकां सगळ्यांक तूं बरे भलायकीन दवर तांचें वायट तूं पयस कर तुज्या आंज बोडव्यांक धाडून तांकां वायटांनी एक्सिडेंटांनी तूं नेवार आनीक तेंकां आनीक एक चान्स दी ताणें आपलें जिवीत न्हवसोरून बदलून पवित्र जावन दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता तसलीं तीं जावं आनीक आपलो आत्मो घेवन तुजेशी पावूं स्वर्गार अशीं सगल्यांक तांकां कर तांकां तुजो आदार दी आनीक तांच्या आख्या गोऱ्याब्याचेर तूं आशिर्वाद घाल आख्खो गोराबो तांचो पवित्र कर जाकलिनाचो गोराबो त्योदोमिराचो गोराबो कोलेताचो गोराबो जॉन्सीचो गोराबो सुकोराचो गोराबो जॅसी आनीक एंड्रूचो गोराबो हेनरी आनीक ताची माय पियादा तांचो गोराबो मोरयाणाचो गोराबो क्रिसाचो गोराबो हांचे सगळ्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल देवा जेजूच्या नांवान बापा हांव तुजें तें मागतां देवा बापा तूं तांकां कृपा दी तांची तूं वायट चिंतना आनीक वायट संवयो आनीक वायट कोन्यो तूं तांच्यो तांकां दाखोवन दी तांच्या मुखार त्यो उगतो कर आनीक ती जिवीत बदलूंक पावूंक तांकां तूं आयतीं कर आनीक तांकां वायटांनी तांकां मेकळीं करूंक तूं कृपा
आदार आनीक गोठाय दी. तुज्या उतरा प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत बदलून आनीक ती सगल्या लोकांक जेजूचे भाशेन आदार जावंक पावूंक तूं तांकां फावो कर. आनीक सगल्या गरजांनी तूं तांकां पाव. आनीक तांची सगलीं कामां सगलीं मेकळीं करून शांती पावोवन दी. आनीक तेंचेर सगळो तुजो आशिर्वाद घाल. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका. आमेन. जेजूच्या नांवान हांव फॉर्मायतां. हें कोण म्हजें पळय मागणें आयकोता ताचे भितर वायट जे ओतमे आसात, वायट चिंतनां आसात, मेळ्ळें काळीज आहा, हें सगळें पळय कितें वायट आहा जें जेजूचें ना तेका हांव फॉर्मायतां. जें दुयेंस आहा, जी पिडा पेस्त आहा तेका हांव सगल्यांक फॉर्मायतां. आतांचे आतां भायर सरोन वचात जेजूच्या नांवान. जेजून म्हाका अधिकार दिल्या. जेजूच्या अधिकारान हांव तुमकां सांगतां. जेजून म्हाका सांगलां अधिकार दिला तूं उलय आनीक सगळे ओतमे भायर सरोन वेतले म्हज्या नांवान. तूं ताचेर हात दोतोला तांची दुयेंसां बरीं जातलीं. हें सगळें वायट दुयेंस सगळें आहा, वायट ओतमे आहा ताका हांव फॉर्मायतां आतांचे आतां जेजूच्या नांवान. तुमी ताचे कुडींतले मनांतले काळजांतले भायर सरोन वचात आतांचे आतां जेजूच्या नांवान. कित्याक तीं देवाचीं भुरगीं. तुका तांचेर कसलोच अधिकार ना. जेजून तांकां सगल्यांक आपल्या रोगतान आपल्या कुश्टांनी तांचें सगळें वायट ताणें तांकां मेकळीं करून दिल्यांत. आनीक तुका तांचेर कसलोच अधिकार ना. सगलीं दुयेंसां जेजून आपल्याचेर घेवन जेजू खुर्सार मेलो आनीक तांकां सगळ्या दुयेंसांतली मेकळीं केलीं. हे देवाचे भाशेचेर आनीक ह्या देवाच्या उतराचेर हांव तुमकां सगल्यांक फॉर्मायतां. आतांचे आतां भायर सरोन वचात आनीक सगल्यांक मेकळीं करात. आमेन.